आमी आमच्या संस्थेन एक शाळा काडिल्ली आसा पोन्ने गोंयांत। त्या शाळेचें नांव आसा ओल्ड गोवा एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आनी आमची हायर सेकंडरी आसा त्याच संस्थेची आनी प्रायमरी पूण आसा। म्हणजे नर्सरी पासूनचें शिक्षण थंय सुरू आसा। म्हटल्यार म्हजें थंय वचप येवप आसता सकाळच्या वेळार स्कुलान लक्ष दिवप आसता। हांव त्या स्कुलाची मॅनेजर आसा म्हणटकच सगळ्यो एडमिनिस्ट्रेटीव आनी सगळ्यो गजाली पळोवच्यो पडटा। आनी हांव आठवड्यांतल्यान केन्ना केन्ना आमच्या फार्मान वता पण थंयच वेळ वता। असो करून दिसाचो म्हणजे सगळो वेळ गार्डनींग म्हणा, एज्युकेशन फील्ड म्हणा, बँकेत म्हणा हातून वता। मदीं हाज्या दिसांनी कोविडाच्या दिसांनी संस्कृताचो अभ्यास केलो आनी संस्कृताची डिप्लोमाची पर्यंत परीक्षा दिली आनी म्हाका तर आमचो टिचर घेवपाकच तयार नाशिल्लो। कित्याक तर म्हाका खबर कळ्ळी की क्लासीस सुरू जाल्या हे डिसेंबर म्हयन्यात आनी डिसेंबर म्हयन्यात फॉर्म भरपाचो दीस आशिल्लो। तो कसोच घेवपाक तयार ना। मग त्या भुरग्यांनी कितें सांगलें, पळय ती आमची टिचर ती एका वेळार मिनिस्टरी आशिल्ली, घे तिका आनी ताजो नाइलाज जालो। म्हणजे सगळीं भुरगीं सांगता म्हणटकच म्हणून ताणें म्हाका दिलें, वर्गांत एडमिशन दिलें। कित्याक दुसऱ्या दिसा फॉर्म भरपाचें आनी आदल्या दिसा हांव सांगता अशें म्हणून ताका नाकाशें। विकासाच्या विरुद्ध ना, बट वी वॉन्ट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट। आसा तें ना करून आमकां नवें तुमी दाखोव नाका। आसा तें भांगर विकून आमकां भांगरान गुठलायल्यो चिंध्यो हाडून दिवं नाका। आतां चल्लां तें हें, भांगर विकतात आनी गोल्डन रॅप पेपर्स घालून भितर कितें आसता तर चिंध्यो आसता। अशें आमकां नाका।